विशय आसा हा गोरवांचो. जी गोरवां जी बाजरा भोंवताय किंवा रस्त्यार भोंवताय जी गोरवां आसाय पळय ती गोरवां लागून खूब प्रॉब्लेम जातालो. म्हणटच आमी फाटीं दिसा आमचे गोशाळे दिल्ली हें केल्लें लेटर केल्लें व्हरचें म्हणून. म्हळ्यार गोशाळेन जी शेड नासलेली आतां तेमी 2 शेडी बांदल्या खोतीगांवांत. एक शेड पंचायती दवरला आनी एक शेड आमकां नगरपालिकेन दवरला. त्या शेडीक आतां आमी कितें केलां लेटर केलें तेमकां जी गोरवां आसा ती धरून व्हरची म्हणून. तशेंच पोलिसेक लेटर केलें आसा तेमकां धरून व्हरता आसतना कोणी हें करता जाल्यार तेमकां प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून. काल चीफ ऑफिसरान पयर चीफ ऑफिसरान लेटर केलें तेमकां. आनी रस्त्या वयली गोरवां जितलीं आसाय तितलीं थिंगा व्हरचीं. आनी जवळ जवळ एक गोरवां फाटल्यान तेमकां 150 रुपया मेळटले गोशाळेक. हय. आनी तेमगे ते एनिमल हजबंड्री थ्रू गव्हर्मेंटा थ्रू मेळटा तेमकां. आतां तेमगे एनिमल हजबंड्री आनी तेमगे हातून जावचें आसा पूण तेमी तेमकां गोरवां व्हर म्हणलाय. आज सान वयल्याच्या डेटीसान फुडले तुमगेले आमी तेमगे पे करतले म्हणून. हय. हेजे फुडें रस्त्यार गोरवां उरपा ना. म्हळ्यार आतां गोशाळे जबाबदार ती. आनी जर चुकोन कोणान प्रायवेट गोरवां रस्त्यार येयलें कितें येयलें तर त्या गोरकाराक म्हाका एक सांगपा जाय रस्त्यार येतकीर तें जर गोरवां धरलें तर त्या हेका 1000 फायन आसा. मालकाक 1000 फायन आहा. हें गोरवां आपल्यालें तुमी धरून वयलें म्हणून. तेन्ना त्या मालकांनी निदान गोरवां रस्त्यार सोडचीं न्हू. हय. कित्याक फाल्यां मागीर गोरवां व्हरतकीर आमकां म्हणलें ना तुमी आमी गोरवां कशीं वयलीं म्हणून ही मुद्दम करून हांव बायट दिता आनी पेपरार येतलें. कित्याक म्हाका सांगा इतले तेंप गोरवां रस्त्यार भोंवतालीं तेका लागून एक्सिडेंट जाताले तुमी स्टेप पयलीं कित्याक घेवना? ना आमी हें केलां कितें 4 जाण मनीस दवरलाय जे रस्त्यार गोरवां आहाय तेमकां धांवून सगळें शेतां घालपाचें. आनी व्हरपाचें आमचे कडेन कांय नासलें कित्याक गोशाळे तेंचे नासलेंच आमचे कडेन. आमचे कडेन कॅटल माउंट फाटल्यान आसलेलो. जागो आतां तयार जाला? हय. आतां तेमी जाग केला म्हणटकीर आमी तेमचे कडेन एग्रीमेंट मारला. आतां 150 रुपया दिवपा म्हणटा पळय एक गोरवां फाटल्यान एक दिसा खातीर काय? ना एक दिसा खातीर. एक दिसा खातीर 150 रुपया त्या गोशाळे मेळटा. गोशाळे मेळटले तेमकां हें घालपाक कितें तण बाकी तें घालपाक. हिंदू धर्माक गायेक गोमाता म्हणटात पूण ह्यो गायो रस्त्यार आसताल्यो सगळे गोंयभर ह्यो गायो रस्त्यार आसता तांकां आमी स्ट्रीट कॅटल्स म्हणटात. प्रामुख्यान आमी जेन्ना काणकोण बद्दल उलयता काणकोणाक खुबशे अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात जे स्ट्रीट कॅटल्सां लागून ह्या रस्त्या वयले गोरवां लागून खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. खूब जाणां मारूय लागलेले आसा. आतां ह्या फुडें काणकोणच्या रस्त्याचेर ह्यो गोरवां दिसची ना अशें काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हाणें सांगलां. रमाकांत नायक गांवकर हाणें फुडें अशें सांगलां की एक गोशाळा जाता खोतीगांव काणकोण हांगा आनी ह्या गोशाळेक हेंचो एग्रीमेंट केल्लो आसा काणकोण पालिकेन की ती गोरवां त्या गोशाळेन सगळे ते धरून व्हरतले. आनी तरी पूण जर तर खंय गोरवां दिश्टी पडली तेंच्या कानाक टॅग आहा त्या टॅगा वयल्यान त्या मालका वळखतले आनी मालकाक 1000चो फायन पडटली. ह्या हितूंतल्यान दोनूय गोश्टी जातल्यो सिरियसनस येतली गोरवां पोसप्या आपली गोरवां रस्त्यार सोडची न्ही म्हणून एक गोरवांक प्रॉपर आश्रय मेळटलो. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.